नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. कळंगुटे रिओ क्लबांतल्यान 18 मणिपुरी चलयांक कळंगुटे पुलिसांनी केली साल्वार. हॉटेलाच्या मॅनेजराक अटक, मालक बेपत्ता. चलयांक पावयली मेर्शे सांबाळ घरात. हे पयली मुख्यमंत्री जावपाची संद आयिल्ली, पूण मोगोचे जाय तितले आमदार आयले शिवाय मुख्यमंत्री पदाचेर दावो करचो ना. सुदीनान प्रुडंटाच्या काउंटरपॉइंटात केले स्पष्ट. सात वर्षात भारतात क्रिकेटीचे 3 संवसारीक उत्सव. 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2021 टेस्ट चॅम्पियनशिप, 2023 वन डे वर्ल्ड कप. ICCची घोषणा. मायनिंग बंदी उपरांत बार्जवाल्यांनी सोदले पर्याय. गोंयच्यो बार्जी चल्ल्यो इंडोनेशियांत. पयल्या टप्प्यात 9 चल्ल्यो. बार्जवाले म्हणटात धंदो चल्ल्यार आनीकूय वतल्यो. आनी बेळगांवच्यान हाडिल्ले 2,000 किलो गोरवांचे मांस मोनजात मोगी वावुरप्यांनी साखळेत धरले. मांस विकपी म्हणटात व्यवहार कायदेशीर. पुलीस तपासतात डॉक्युमेंट. खबर विस्तारान. कळंगुटे रिओ क्लबांतल्या 18 चलयांक कळंगुटे पुलिसांनी राती सोडयली. शिंदळकी खातीर ह्या चलयांक मणिपूरच्यान हाडिल्ली असो पुलिसांक दुबाव. वेटर म्हणून कामाक दवरता म्हणून सांगून त्या चलयांक हाडिल्ली अशें हॉटेलाचो मॅनेजर म्हणटा. पुलिसांनी मॅनेजर रॅमी चक्रवर्तीक अटक करून 6 दिसांच्या रिमांडाचेर घेतला. 18 चलयांक मेर्शे बायला सांबाळ घरात व्हरून पावयल्यात. हॉटेलाचो मालक नरेश दिलवानी पुलिसांच्या हाताक सापडना. कळंगूट वाठारांतल्या रिओ ह्या हॉटेलाचेर शेनवारा रातीं धाड घालून कळंगूट पुलिसांनी 18 चलयांक ताब्यांत घेतली. शिंदळकी खातीर ह्या चलयांक मणिपूर आनी ओडिशांतल्यान गोंयांत हाडिल्लीं असो दुबाव पुलिसांक आसा. वास्कोच्या एका NGOच्या आदारान पुलिसांनी ही कारवाय केली. आमी तेजो बँकेचो मॅनेजर हॉटेलाचो मॅनेजर आसा ताका बी हाडलो थंयसर. तो सांगता एज की वेटर म्हणून आमी तांकां हाडल्या म्हणून. पण हांव म्हणटा अशें वेटर जर म्हणून हाडले रिओ हेतून हॉटेलान थंयसर त्या क्लबान तांकां हाडलेली. हांगा तांकां हाडल्यात. आमी तांकां रिमांड घेतला. तांकां हें केलो. तेंची चवकशी करूंक जाय न्ही. आमकां खरेंच ती चेडवां धंद्याक हाडलेली काय हॉटेलाचे वेटर म्हणून कामाक हाडलेली हें आमकां पळोवंक जाय. कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक निलेश राणेन ह्या कारवाये विशीं म्हायती दिली. रेड घालतकच तांची लायट ऑफ जाली एकदम. आमी भितर सरतकच सो भितर डान्स फ्लोराचेर कस्टमर आशिल्ले तेन्ना 6 जाणां वेटर्स म्हणून युनिफॉर्म घालून आशिल्ले आनी बाकीचीं आशिल्लीं ते ऑल स्कॅन्टिली ड्रेस्ड म्हणजे सारके कमीचे कमी कपडे घालून आशिल्ले. आनी तांकां ज्या रितीन ताणें लिपोवन दवरिल्लें पुलीस पावतकच अशें कळून आयलें की दे वेर यूज फॉर अदर एक्टिविटीज रादर दॅन बीइंग ऑन द डान्स फ्लोर. सो तांचें सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन जावपाची दाट शक्यता आशिल्ली. चक्रवर्ती म्हणून ताका अरेस्ट केला. ओनराचें नांव नरेश गिडवानी म्हणून आयिल्लें आसा. सो ताचे सोदाक आसा. पुलिसांनी ताब्यांत घेतिल्ल्या सगळ्या चलयांक मेर्शे सांबाळ घरांत दवरल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फडटे आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. हे पयलीं आपल्याक मुख्यमंत्री जावपाची संद आयिल्ली, पूण तेन्ना आपले मोगो पक्षाकडे जाय तितले आमदार नाशिल्ल्यान आपणे दावो केलो ना. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान हें उलोवन दाखयलां. मोगोक जाय तितले आमदार मेळ मेरेन आपूण त्या पदाचेर दावो करचो ना अशें सुदीनान प्रुडंटाच्या काउंटर पॉइंटात उलोवन दाखयलां. PWDंतल्या भ्रश्टाचाराक लागून ताणें आदलो मंत्री चर्चिलाचेर फोग काडलो. चर्चिलाच्या सांगण्या वेल्यान ज्या इंजिनियरांनी PWDंत कर्मां केलीं तांणी तशी लेखी कबुली दिले उपरांतूच तांकां कामार परत घेतल्यात अशें सुदीनान सांगलें. आज बसून असो केन्नाच हांवें प्रयत्न जेन्ना म्हाका फाटले फावटी चीफ मिनिस्टर पद मेळपाचें त्या वेळार हांवें स्पश्ट ना म्हणून सांगलें. जेन्ना आपल्या कडेन आमदार ना तेन्ना आपूण वोगीच भरारी मारप हें बरोबर न्हय. स्वताचे मोगो पक्षांतले जर 8-10 मनीस निवडून आयले आसत तेन्नाच म्हाका हक्क सांगपाक किंवा ताजेर उलोवपाक रीत आसा. चर्चिल आले मागीर इनवोल्ड आशिल्लो काय नाशिल्लो PWD स्कॅमात? काही ज्यो गोष्टी आसा चर्चिल आलेमांव इनवॉल्व आसा. फर्स्ट थिंग
जेन्ना आमकां हें कळटा हें कित्याचेर जालां पयलें गदा ताजेर येता. मागीर आतां जर चर्चिल रिस्पॉन्सिबल जालो जाल्यार तुमी ताचो रिवोक केले आमी, थोड्यांची रिवोक केले. आतां पारकार पयर रिवोक केली आमी. जेन्ना पारकारान एफिडेवीट फायल केलें की हें सगळें आपल्या मंत्र्यान करपा लायलां, सगळें पळयलें, ताच्या फायलीचे डॉक्युमेंट पळयले आनी ताची हें रिवोक केल्या. आमच्या पक्षांतल्या काही नेत्यांनी उडी मारपाचो प्रयत्न केलो. त्या उडी मारले, गेले थंय, मुख्यमंत्री जाले आनी आज ते खंय आसा. तुमी यंग जनरेशना मेरेन पावना. आमी यंग जनरेशना मेरेन पावना हें आमचें सामकें नक्की आसा. कारण यूथ विंग जाले शिवाय त्यो गोश्टी जावंक शकना. अंदूच्या आमी यूथ विंग घालपाचो प्रयत्न करतले आनी यूथ विंग जाले नंतर आमी यंग जनरेशना कडेन पावपाचो प्रयत्न करतले. 2016 ते 2023 ह्या 7 वर्षांत भारतात क्रिकेटीचे 3 मोठे उत्सव जातले. 2016 2020 वर्ल्ड कप, 2021 संवसारीक टेस्ट चॅम्पियनशीप आणि 2023 नित्याचे 50 ओव्हरींचे वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंडळाच्या लंडनात जाल्ल्या परिषदेत शेनवारा राती उसरा ही घोषणा जाली. 2015 ते 2023 असे 8 वर्षांचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटीचे वेळापत्रक मंडळान जाहीर केला. 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2021 दुसरे टेस्ट मॅचीचे वर्ल्ड कप आणि 2023 एका दिसाचे मॅचीचे वर्ल्ड कप भारतात जातले. ह्यो सर्ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंडळाचेर 2015-2023 ह्या 8 वर्साच्या क्रिकेट कॅलेंडरात थारायल्या. तातूंत आनीक एक एका दिसाचे मॅचीचे वर्ल्ड कप सर्त, टेस्ट मॅच वर्ल्ड कप आणि T20 वर्ल्ड कप सर्त आसा. त्याचबरोबर तातूंत बायलांच्यो 3 वर्ल्ड कप सर्ती, 3 19 वर्सां सकयल्यो वर्ल्ड कप सर्ती आणि 2 बायलांच्यो T20 आणि 4 पात्रताय सर्ती जावपाच्यो आसा. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कॅलेंडरा प्रमाण चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या जाग्यार टेस्ट वर्ल्ड कप जातले. 2017च्या जून-जुलय म्हयन्यांत इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट मंडळ पयली वर्ल्ड कप टेस्ट चॅम्पियनशीप घडोवन हाडटलो. प्रत्येक 4 वर्सांत ICCचे पुराय वांगडी आशिल्ले पंगडांक कमीत कमी 16 टेस्ट मॅची खेळप सक्तीच्यो आसतल्यो, अशें ICCन थारायलां. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटीचे बाबतींत कांय म्हत्वाचे बदल सुचयल्यात. नवे नेम ह्या वर्साच्या 1 ऑक्टोबराक सावन लागू जातले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.